सरकारान वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या कामगारांचो 4 म्हयन्याचो पगार दिवन कामगारांच्यो मागण्यो पुराय करच्यो अशी मागणी कामगारांनी केल्या। कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी पगार दिवपाचे फटीचें आश्वासन दिल्लें आसून ऑक्टोबर म्हयनो जावन गेलो तरी पगार मेळूंक ना म्हूण कामगार बेजार जाल्यात। जर सरकारान वेळेन पगार दिलो ना जाल्यार परत एक फावट आंदोलन करपाची तयारी कामगारांनी दवरल्या। आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आज ह्या वेस्टर्न शिपयार्डाच्या कामगारांक आज आम्ही म्युनिसिपल काउन्सिलरांनी सगळ्यांनी मेळून तेको कित्याक दिलेलो आसा तर हेंची फसवणूक ह्या सरकारान केलेली आसा। ह्या पावर मिनिस्टरान मिलिंद नायकान तशेंच आरसेकर हेंच्यांनी अशी फसवणूक केलेली आसा। हेंकां 4 म्हयन्याचो पगार दिवपाक 8 म्हयने लायले आणि तेंचे जेन्ना कामगार 2 भाव आम मारण उपोशणाचेर 42 दिसाक बसले आणि चवथ येयली तेन्ना पयशे तेंचे 4 म्हयने रिलीज केले आणि तेंकां तेंच्यांनी अशें सांगलें की आमी तुमकां येता त्या म्हयन्यात फुडल्या म्हयन्यात 10 ऑक्टोबराक तुमचे पयशे उरलेले पगार दिता म्हणून। आयज ताका परत 1 म्हयनो जालो। सो अशें करून त्या लोकांक फक्त आश्वासनां दिल्लेली आसात आणि तेंकां चीट केल्लेले आसात। तेंचो स्वताचो अधिकार मागतात ते कसले ते कोणाचे दुसऱ्याचे बोल्सांतले पयशे मागिनात। सो आयज ह्या सरकारान तेंकां तेंचो पगार दिवपाचो आणि तेंचो प्रश्न सुटाव करपाचो ना जाल्यार जो कितें हेच्या फुडें घडटलें पळय तेका सरकारान सामोरे जावपाक तयार रावपाचो। परतून आमकां रस्त्यार देंवचें पडलें कित्याक एमएलए म्हणूंक लागलो सगळें आपूण तेंचें क्लियर केलां, आपणें तेंकां पगार दिला, आपूण तेंचें सगळें करतलो, पूण आयज पर्यंत तेणें कांय करूंक ना। परतून तीच परिस्थिती आमचेर येयलेली आसा। परतून उपोशणाक बसपाचें काय, परतून आमी रस्त्यार उतरपाचें काय, तेका लागून आमी आयज जाहीर सभा दवरला। फाल्यां तो आमकां ब्लेम करता, आपूण तेका सपोर्ट करता आसतना हे भुरगे रस्त्यार येता, रस्तो आडयता, आमचेर केसी घालूंक लायता। आयज देखून परमिशन दिनासलेलें, आयज देखून परमिशन दिनासलेलें, तरी पूण आमी एक आमकां दिसलें करपाक जाय, लोकांक कळपा जाय आमचो आवाज म्हणून आयज आमी रस्त्यार येयला। आमचो मुर्गांव त्या लोकांक कळोवंक जाय। आयज पर्यंत मिलिंद नायक जी आश्वासन दिली फटींगपणां आयज पर्यंत ताणें कांयच करूंक ना। जर ताणें केल्लें आयज ही जाहीर सभा जावची नासलेली, कालची रॅली जावची नासलेली आणि हेचे फुडें एजिटेशनूय जावचें ना। आनी जर हे कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं जर ह्या मिलिंद नायकान आमचें जावं आमचो सेटलमेंट जावं आमचो पेमेंट दिवंक ना, आख्ख्या मुरमुगान वेस्ट इंडियाचे भोंवतले, तशेंच जिंगा गरज आहा जे आमकां आपयतले लोक बाबा वेस्ट इंडियाचे येवन तुमी कितें आमकां सपोर्ट करा, थिंगा वयतले बीजेपीच्या अगेन्स्ट इवन सीएमाचे हे वयतले वयतले आनी कित्याक सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युशन आमचे भुरगे आहा। आयज आमकां ही पब्लीक मिटींग घेवची पडली कित्याक लास्ट जी एश्युरन्स आमकां मिलिंद पावर मिनिस्टरान दिल्लें जेन्ना आमचे 42 डेज हांगा स्ट्रायकाक बसले आमचे अलेक्झांडर पाशेको तसो विष्णू नायक तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिलें तुमी 4 म्हयने सॅलरी घेयात आणि उरलेली 5 म्हयने सॅलरी तुमकां ऑक्टोबर 10 तारीख म्हळ्यार दितले म्हणून। तर आयज ऑलमोस्ट नोव्हेंबर 12 तारीख जाली, 1 म्हयनो जालो। म्हाका दिसता हो बीजेपी सरकार न्हिदलेलो आसा, ताका जागोवपाक आमकां ही जाहीर सभा घेवची पडली।